आमच्या भुरगेपणांत रातचें जेवण जालें म्हणटकूच आमी शेमायेची काणी आयकनासतना आमकां न्हीद येनासली. एखाद्रें जेवण उणें पडल्यार जाता, पूण शेमायेन सांगलेली काणी आमकां जाय आसली. आयज काणी सांगपाची कला खूब थोड्यांक जमता. उलय फुलय ह्या कार्यावळीक एकलो आमकां गावला. तुमचे सेवेक नामनेचे कथाकार आनीक गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हाचे प्रिंसिपल फिलिबाब गॉयस. सुनील बाबान आमकां असल्या एक मुडान घातलो की तरी पूण तो मूड आसा. पूण म्हाजी काणी हांवें खास ह्याच प्रोग्रामाक लागून बरयलेली आसा. मातशें सिरियस पूण एकाय मातसो इतिहासूय आसा ह्या काणयेक. तर ऐकात. तारीख जुलय 5, 1986 1986. सकाळच्या 7 वरांचेर मिलाग्रीन पणजे मांदोवी पुलाशी गेले. आपल्या 10 वर्सांच्या पुताचो फोटो आपल्या बॅगांतलो काडलो आनी तो पुलाच्या खांब्या लागीं दवरलो. दोशी वाटांनी वाती लायल्यो आनी ताच्या ओथम्यांक रोजार केले. रोजार सोंपतूच ह्या पुलाचें घट्टण जावं, हो पूल मोडोन पडों, ह्या पुलाचें घट्टण जावं अशें म्हूण पुलाक शिराप सोडले. ही रीत मिलाग्रीन फाटलीं 17 वर्सां 2 वर्सां जुलयाचे 5 तारखेर चुकोय नासतना करीत आयलोले. कित्याक हेच तारखेर 1970 वर्सा तिचो 10 वर्सांचो पूत गायब जाल्लो. आगो मिलाग्रीन पुताक एकलो खंयच धाडिनाका ह्या. नवो पूल बांदता, भुरग्यांक धरून पुलाक घालता खंय, धाकाबा व्हरोन पुलाक घालिता अशें तिच्या शेजान्नीन तिका शिडकायलेलें. आपल्या पुताच्या ओतम्याक रोजार करून आनी पुलाक शिराप सोडून मिलाग्रीन वळ्ळें आनी घरा वचपाचे वाटेक लागलें. थोडीच पावलां मारता थंयच आसा ताच्या फाटल्यान एक घो करून मोठ्यान आवाज जालो. तेच बरोबर भुंयकांप जालोल्या परी जुमेण पासून हाल्ली. मिलाग्रीनाच्या आंगाक शिरशिरो सुटलो. वळोन पळयल्यार पूल कोसळोन खाला पडलेलो. सायबा बोगूस, सायबा बोगूस, हांवें कितें केलें? सायबा बोगूस, हांवें कितें केलें? हांवें पुलाक शिराप सोडलें, हांवें पुलाक शिराप सोडलें आनी पूल खऱ्यांनीच मोडलो अशें तें सुस्कारूंक लागलें. सायबा बोगूस, सायबा बोगूस म्हणत ताणें एक धांव सोडली. धांवोन तें पणजे पोस्ट ऑफिसा लागीं पावलें. मिलाग्रीन पिशा परी सायबा बोगूस म्हूण धांवता तें तिच्या शेजान्नीन सुकोरिनान पळयलें आनी तिका थांबयल्ली. आगो आगो मिलाग्रीन, कितें जालां गो? अशें तूं कित्याक धांवताय गो? अशें तिका विचारलें. सुकुरीन गुन्यांव जालो गो, म्हजो गुन्यांव जालो गो. हांवें पुलाक मोडलो, हांवें पूल मोडलो, पुलाक हांवें शिराप सोडलें आनी पूल खऱ्यांनीच मोडलो मुगो. सायबा, देवा देवा म्हाका बोगोस अशें म्हणून तें दिमेर पडलें. सुकुरीन हांसलें. आगो मिलाग्रीन, पूल कांय मोडोंक ना, बेश्टीच पिशापणां उलयना कांय अशें म्हणून ताका उबें केलें. इतल्यान आंतोन सायकल घेवन नेटान पेदलां मारीत आयलो. आगो आगो सुकुरीन, पूल मोडलो मुगो, पळय मुगो, 5 मिनटां पासून जावची ना अशें म्हणून तो पोत्तून सायकलीचेर बसलो आनी नेटान पेदलां मारीत गेलो. सुकुरीन अजाप जालें. पयला पूल खऱ्यांनीच मोडलो, म्हज्या शिरापांक लागून पूल मोडलो, पूल म्हाकाच लागून मोडलो. सायबा बोगूस म्हणून मिलाग्रीन सुस्कारूंक लागलें पोत्तून. आगो तो पूल तुज्या शिरापांक लागून मोडोंक ना. पूल बांदता आसतना ताणें सिमिटान गोबर मिसळ करून बांदलेलो म्हूण आयकलेलें, ताका लागून तो मोडलो. तूं आतां घरा वच
आनी सुसेग घे. पूल तुका लागून मोडोंक ना अशें सांगून सुकुरीनूय धांवले मोडलेलो पूल पळोवपाक. सायबा बुगोस अशें म्हणत मिलाग्रीन चलोंक लागलें आनी आपल्या घरा पावलें. तिच्या घरा भायर तिची शेजाऱ्यां जमलेलीं आसलीं आनी ती तिका दिसली. तांचे मदें एक पुलीसूय आसलो शेजाऱ्यां मदें. मिलाग्रिनाच्या हाता पांयांक खडखडो सुटलो. आपणे पूल मोडला म्हूण आपल्याक पुलीस धरूंक आयल्या म्हूण चिंतून ते पुलिसा म्हऱ्यांत गेले आनी दिमी घालून ताच्या पांयांक धरलो. सायबा, म्हजो गुन्यांव जालो सायबा, म्हज्या हातांक बेडी घाल आनी म्हाका भनकुडीन उलय अशें म्हणून ती रडली. पुलीस हांसलो आनी तिका भुजांक धरून उबी केली. आगे आयक, तुजो पूत गायब जाल्यार जायतीं वर्सां जालीं मगे, ताणें विचारलें. ती उगीच रावून पुलिसाक पळयत उरली. आगे आयक, इतल्या वर्सांनी तूं तुज्या पुत्याक पळयल्यार तूं ताका वळखुतली? पुलिसान दुसरो प्रश्न केलो. तिच्या तोंडाक जापूच सुटोंक ना. एका शेजाऱ्यान एका तरणाट्याक हातीक धरून हाडलो आनी तिच्या समोर उबो केलो. तो बाबडो कुड्डो आसलो. ताच्या कोपलार आसलेल्या निशाणेचेर मिलाग्रिनान आपल्या पुताक वळखलो. पुता म्हज्या तुका पुलाक घालो म्हूण समजोन हांवें पूल मोडलो मरे म्हज्या पुता. सायबा बोगस देवा हांव चुकली, सायबा बोगस देवा हांव चुकली अशें म्हणून आपल्या पुताक तिणी वेंग मारली आनी ताच्या पांयां लागीं कुसळ्ळी. अरे, ताका पुलाक घातलो म्हूण सगळ्याक बोबाळ पडलेलो मरे. आतां इतल्या वर्सांनी तो कसो आनी कोणाक मेळ्ळो रे? एका शेजाऱ्यान पुलिसा लागीं विचारलें. अरे, तो खंय मुंबय एका खंयच्या तरी स्टेशनार भीक मागतालो खंय आनी भीक मागता मागता कोंकणीन भीक मागतालो खंय आनी कोंकणी उलयतालो म्हूण एका दोयाळ गोंयकारान ताका गुप्ती आदार करून घरा हाडलो खंय. देव बरें करूं. ही असली शमाय सांगताली त्या तेंपावयली विली बाबाची काणी. आमी म्हाका दिसता आमच्या भुरगेपणांत काणी आयकता ती काणी काबार जावचे पयलींच न्हिदताले. कवी भावना परगटायता, लोकांच्या अंतस्करणांत त्यो भावना जागयता. गोंयची तांबडी माती कालोवन, शेताच्या चिखलान खेळोन, रेंद्राची गितां आयकत स्फूर्त घेवन व्हड जाल्ले अशे कवी रमेश घाडी ह्या खिणान तुमच्या मुखार. उलय उलय उलय. 10-12 वर्सां आदीं आमच्या गांवांत वचत थंय बोर्ड लायिल्ले आसले. This property is not for sale. The trespassers will be prosecuted. हालीं हे बोर्ड दिसप उणे जाल्यात. चडश्यो त्यो भाटां प्रॉपर्टी गेल्यो आनी आतां शेतां भरप सुरू जालां. आमच्या गांवा शेजारचें गिरी जाल्यार पावसान बुडपाक लागला. पूण भाटां सोंपली म्हणून दलाल खंय वयर रावतात. फुडली परिस्थिती बिकट आसा. तशें शेतांत माती भरप बी बेकायदेशीर आसा. पूण कवितेचें नांव आसा जेन्ना भाटां विकून सोंपलीं. विकून जेन्ना सगळीं भाटां विकून सोंपलीं, विकून जेन्ना सगळीं भाटां विकून सोंपलीं, बिल्डिंगेची बियां थोडी शेतान व्हरून ओंपली. थोड्याच तेंपान शेतान जालें बिल्डिंगेचें रान. थोड्याच तेंपान शेतान जालें बिल्डिंगेचें रान आनी पयस देशाक पळून गेलें कोगुळाचें गान. कापून कसायांनी दोंगरा रानां कापलीं. कापून कसायांनी दोंगरा रानां कापलीं. थोडी बिल्डिंग आनी थोडी कचऱ्यान व्हरून धापली. काजी आम्या चवराचो पयस गेलो गंध.
काजी आम्या चवराचो पयस गेलो गंध, इतिहासांत शेणून गेले सुरणाचे कंद. गरीब रस्त्यार रडटना आमी दोळ्यार व्हडली तोपी, कितल्यो खाल्ल्यो डोजर आनी धनगरांच्यो खोपी. शेवटाक नजरो आमच्यो मांडवीचेर पडल्यो, जुगाराच्यो बोटी हाडून हाड्ड्यार तिच्या सोडल्यो. विकपा सारकें आमचे लागीं कांयच आतां उरूंक ना. पूण सगळें विकून सोंपलें तरी भुको आमच्यो मरूंक ना. एका म्हयन्या आदीं आमच्या शेजारची सेवेरीन आंटी मेली. 5 दिसां उपरांत तिची चली लंडनसून आयली. 3 दीस ती मुदासाक हॉटेलांत रावली आनी 8 दिसांनी तिचो वितेर जालो. वितेराक बरें मुजगूय आसलें. आमचे शेजारचे कस्तुरे बाय म्हणपाक लागलें, कोंकणी जावं कितें दिसता बाबा, जाणट्याचे आतां बरें दीस नात रे. कवितेचें नांव आसा म्हाका कांयच फरक पडूंक ना. अशात एक जाणट्याची ही व्यथा, म्हाका कांयच फरक पडचो ना. मागीर तुमी म्हजी तकली पुर्वेक करात नाल्यार पश्चिमेक करात. उत्तरेक करात नाल्यार दक्षिणेक करात, म्हाका कांयच फरक पडचो ना. ती घशीन काळी जाल्ली दिवली म्हज्या पांया कडेन पेटयात नाल्यार म्हाज्या भुजा कडेन नाल्यार म्हाज्या दाव्या डोंक्या कडेन, म्हाका कांयच फरक पडचो ना. उक्त्या म्हज्या तोंडांत तुमी गोड घालात नाल्यार साकर, कपलाक म्हाज्या काळो बुको लायात नाल्यार तांबडी पिजर, म्हाका कांयच फरक पडचो ना. कण्याची निसणीक म्हणजे कोणी मारचो खांद. सरण म्हणजे पेटवंक पयलो कोणाचो मान. अरे नाका हो तमाशा फुकटो, तुमी कोणूय पेटया धपतो, म्हाका कांयच फरक पडचो ना. तोंडा वयल्यान मारीत बोबो म्हजो शिवडो कोण फुट्टलो. तांब्यांत भरून तीर्थार व्हरून म्हज्यो हस्ती कोण सुट्टलो. अरे ती जळिल्ल्या हाडांची पूड तुमी गंगेत सोडात नाल्यार सोडात घरा फाटल्या हागुड्ड्या व्हाळांत, म्हाका कांयच फरक पडचो ना. रांदचे कुडींत 12व्याक जेवण कसलें शिजतलें. पोरन्यो म्हज्यो यादी काडून शेले कितले भिजतले. सुतीक सोंपले म्हणून वारशी खोशेन वचून न्हिदतले. न्हिदूंक राणेचे म्हाका कांयच फरक पडचो ना. केळी खोल्यार पिंड ठेवून कावळ्याक कोण जापयतलो. यो रे कावळ्या खारे पिंड, काकुळतायेन आपयतलो. मागीर तो लेवटो मुडी कावळो चांसयत पिंड खातलो काय ह्या झाडार त्या झाडार उडत रावतलो. रावू बाबडो, म्हाका कांयच फरक पडचो ना. कुडींतलें आटोवन रगत तुमकां आमी करता व्हड, आनी जाणटेपणी आमचेच वजें तुमकांच जाता जड. अरे भाटां बेसां इश्टेटीर फकत आसता तुमची नदर. सांगात कशें लाभलें यश तुमकां आवय बापाय वगर. मेल्या उपरांत नाका विधी, नाका हे म्हाळ, नाका श्राद्ध, नाका पिंडदान. जातात जाल्यार जाणटेपणी दियात आदाराचो खान. एक वेगळी खुशालकाय, एक वेगळे विचार ताणें आमच्या मुखार हाडले. खरें म्हणल्यार कलेच्या मळार आमकां वेगवेगळी आंगां दिश्टी पडटात. खरीतपणी जो कलाकार, जो नाट्य कलाकार, तियात्र कलाकार हो लोकां मुखार जेन्ना परफॉर्म करता तेन्ना तेचे हावभाव, तेजी उलोवपाची स्टायल, तेजे विचार जावं तो सांगूंक सोदता तें सगळें मनांत बाळगून, मनांत भितर दवरून तो
लोकां मुखार हाडटा. आयची ही कार्यावळ फुडें व्हरता आसतनाच अशेंच एक महान कलाकार सोबिता कुट्टरकर आमचे मदें आसा. ताका हांव माचयेर आपयतां. नमस्कार, हांव सोबिता शाबा कुडतरकार. ह्या माचयेची संद घेवन हांव तुमच्या मुखार म्हज्या डे टू डे लायफान जे भाशे विशीं जे हांव अणभवता ते एका कवितेच्या रुपान तुमच्या मुखार एक परफॉर्मन्स आनी कविता हाचो तालमेळ करून एक ॲक्ट सादर करता. हांव भाशावादी न्हय, हांव भाशा मोगी. अरे हांव भाशावादी न्हय, हांव भाशा मोगी. प्रेमी, अभिमानी, स्वताची भास उलय, बरय, जपून दवर, तिका चडांत चड मान दी अशें समजायलें म्हणून जालें हांव भाशावादी. मोग आसा म्हाका म्हज्या लोककलेचो, राज्याचो, भाशेचो, परंपरेचो. मागीर कित्याक ना दिवचो हांवें सांगात म्हज्या मायभाशेचो. अजुनूय खंय तरी म्हजी भास रडटा, होरायता. बरोवपी आनी वाचपी लोकां मदींच ती जगता. आय डोंट स्पीक कोंकणी, माय पेरंट्स डू बट आय डोंट. अशें म्हणपी हेर गोंयकारांच्या जिबेर ती फकत एक संवय म्हूण उमकळटा. अरे कोंकणी उलय रे. रिलॅक्स मॅन, इट्स जस्ट अ लँग्वेज. लँग्वेज इज जस्ट फॉर कम्युनिकेशन. अशी उतरां आयकना फुडें मात म्हज्यातलो मोगी वादी जाता. आमचां, तुमचां, आमचें, तुमचें, आमगेलें, तुमगेलें, आमगे, तुमगे अशा कितल्याशाच सुंदर बोलींनी गुंतिल्ली आमची मायभास अजुनूय खंय तरी आपल्या हक्काच्या माना खातीर झुजता. हेर राज्यांनी आपली भास दर वळणाक झळकता, पूण गोंयचे भुंयेर कोंकणी भास सहजपणान खंय दिश्टी पडटा. सोयरे धायरे कोंकणी, न्हवरो व्हंकल कोंकणी, कोंकणी मामा, कोंकणी साडू, कोंकणी भुरगीं, कोंकणी जाणटी. पूण पत्रिका म्हणटा ह्या शुभ विवाह मुहूर्तावर वर आनी वधूचा आशीर्वाद द्यावेत ही आमची विनंती. खरेंच हातून कांय चुकीचें ना, पूण खरेंच वाट पळयता हांव कोंकणी मनशा कडल्यान कोंकणीन बरयल्ल्या येवकाराची. वाट पळयता हांव आयकुपाक कोंकणी मनशा कडल्यान 2 उतरां कोंकणी खातीर अभिमानाची. देश म्हणटा येन तामील येन पेरुमाय, नानु कन्नाडिगा, येन मलयाळम एंदे अभिमानम, म्हारो राजस्थानी. केन्ना एकचारान आयकुपाक येतले काय आमची कोंकणी. आमच्या राज्यान आमचे भाशेन खबरापत्रां चलनात. घरान म्हणटा गे आवय भूक लागली मगे, वरा बग 2:30 जाली. ती गांवांतली भुरगीं अजुनूय तोच वेळ शिकपाक वापरतात दुसरी भास. सरकारी शाळेन आमची भास विशयाच्या रांगेन अखेरेक उबी. पालक म्हणटात कोंकणी बरोवंक आनी वाचूंक कठीण, पुर्तुगीज ना जाल्यार संस्कृत घे, ती खूब सोपी. 15 वर्सां पसरकार पसरो घालून हिंदीन उलयतलो, निळी पिवळी तांबडी जरी पूण मै बीच हिंदी मेच जाप दितलो. बरोवपी वाचपी बरयतात, वाचतात, वावुरपी वावरतात आनी भाशेचें म्हत्व लेगीत थंयचे तेच घुंवता. पूण पुस्तकांक शब्दांचें म्हत्व दिवन कितें फायदो. व्हड बदल घडटले जेन्ना ल्हान पावलां पडटलीं. जागे जातले हेर गोंयकार तेन्नाच आमची भास तिगतली. उतरां चिड्डतली तेन्ना राग येतलोच. म्हजो मोग म्हळ्यार वाद आनी हेर भाशेचो मोग म्हळ्यार अभिमान. तेन्ना म्हज्यातलो मोगी वादी जातलोच. गैरसमज आसात आमच्या राज्याचे भाशेचे. ते समज आमी न्हय तर दुसरो कोण सुदरतलो. सुशेगाद जगले आमी जाल्यार तो गैरसमज सदा भशेन जिखलो. Hey, what's the local language or the state language of Goa? One second. I know the answer to this question. आप
जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो व्यक्ति अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. आपण ज्या व्यक्तीस कॉल करण्यास प्रयत्न करत आहात तो व्यक्ती कोणाशी बोलत आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा संपर्क करा. धन्यवाद. आय नो द आन्सर टू दिस क्वेश्चन. इट्स मराठी अँड अदर इज गोवनीज. हेर राज्या झेलपाना ते आम्ही सहजपणान झेलतात. वारे जसे येतात तशी आम्ही धोलतात. व्यक्त केली कारणां जाल्यार अतिताय म्हण टाळटात. आमचे भाशेन कितें आसा हें म्हणपाक मात पावल फुडें घालतात. हांव फकत समजिकायेन समजोवपाचो प्रयत्न करता. कित्याक रावो बाबे ओगी, अरे बापया हांव भाशावादी न्हय, फक्त एक भाशा मोगी, फक्त एक भाशा मोगी. सोबिताबाई चड आनी चड देव बरें करूं. खरेंच आमकां काळाची गरज आसा. आमच्या तरणाट्यांनी आमची मायभास उखलून धरपाची. उलय उलय उलय. गोवा's first spoken word festival 2024 celebrating World Goa Day. आता एन्कोर अकॅडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट हांच्या वतीन फेस्टिवलाचे एम्बेसेडर सेसिलबाई तुमकां माची तुजे स्वाधीन करता. उलय. अरे सगळी तण झाली. उलय उलय उलय. बरे लागले. उलय फुलय. तुम्ही सगळी कोंकणी मोगी आणि कला मोगीक आमचो दिनवास. सगळ्या लागीं मागता उलय फुलय नेट्यांनी ताळयो मारपाक जाय फुलोवन. कित्याक आमचे सगळे कलाकार आतां मानेर येतले. प्लीज सोबिताबाई प्लीज येयात. सगळी जाणां ताळयो लाव क्लॅप्स. रमेश बाब गारी, दिलीप बाब गोयस, सुनील बाब सरदेसाय, गुआदलूप बाय डायस, प्रशांती बाय कल्पनकर, शिरीष बाब लवंडे, अमित बाब नाईक, डॉक्टर शकुंतला बाय बर्ने. झालं इतलेच क्लॅप. म्हणलं न्ही. आयान मंगलदास भट, राजदीप बाब नाईक, शैलेंदर बाब मेहता आणि आमचो सूत्रधार यथोनियो बाब कॉस्ता. लेस मॅनेजीस आहा जाल्यार तो आमचो भुरग्याचो वर्कशॉप केला तेणें. सो प्लीज प्लीज कम. सगळी जाण मातशी सायडीक येयात. आयान प्लीज कम इन द सेंटर. सगळी जाणां प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज आमच्या कलाकारांक. उलय उलय उलय. आता मागता लेस मॅनेजीस येता आमचो. 4 ते 5 आम्ही एक वर्कशॉप थारायलेले भुरग्यां खातीर स्पोकन वर्ड आणि ऑलमोस्ट 45 स्टुडंट्सान पार्टिसिपेट केला. एज अ एम्बेसेडर ऑफ ऑनकोर अकॅडमी म्हाका खूब खोशी भोगता. कित्याक आमी भुरग्यांक ऑफ चान्स दिता, फॅसिलिटी दिता वर्कशॉप येवन तयार जावपाक, हाव टू स्पीक इन पब्लीक. आनी फील सो हॅपी. कित्याक आमी सगळीं जाणां जे आमचे ऑनकोर अकॅडमी आतां इव्हेंट स्पेशल वांगडार आमी हें थारायलां की बाबा आमी हें करपाकूच जाय. बरें लागलें तुमकां उलय फुलय. आतां मागता आमचो डायरेक्टर ऑफ उलय फुलय and he's also the founder member of Encore Academy of Performing Arts, also the founder member of Event Special, Francis Coelho. Please माचेर येयात. आनी आमचे टिमाक थँक्यू म्हणपाक जाय. गुड इवनिंग एवरीबडी. तो हे फेस्टिवल आमी म्हाका पळय आयडिया येयल्लो पळय तेन्ना हांवें चिंतलेलें हें एक्चुअली कितें जातालें. हांव फेस्टिवल्स कोत्ता हिंगा थिंगा वचोन आख्खे गांवांक व्हरून आख्खे इंडियेक आमी फेस्टिवल्स केल्या. आनी स्पोकन वर्ड फेस्टिवल हे इंडियेकूय जाता, बोमाय जाता, युरोपाक जाता, अमेरिकेक जाता. आमच्या गोंयानूय असलें एक फेस्टिवल जावचें म्हण हांवें खूब वर्सां पयलीं चिंतलेलें. पूण हें फेस्टिवल करपाक चिंतलेलें पळय तेन्ना हांवें केन्ना खंयच्या लोकांक सांगलेलें पळय तेन्ना म्हणूंक लागली च्या कोण येवन जाणार येवलो कळ्ळें येवलोय फुले कितें कोण येवन जात ना. मागीर हांवें आनीक लोकांक सांगलें. स्लोली एक कॉन्सेप्ट सेसिलाक सांगलें, मागीर प्रवीण सराक सांगलें
आनी आयज तुमकां 200 सुमार मायज लोक येयल्या तांकां पळोवन म्हाका एकदम खुशी भोगता. हो फेस्टिवल आमी फुडें घेतली. ही उलय फुलय पळय हें आहा उलयलेली उतरांची पळय फेस्त आहा तें जावंकूच जाय आमच्या गोंयांत. कोंकणी आमची राज्यभास फुलोवंकूच जाय आनी फुडें आमचें गोंय कोंकणी उलयतनाच वयतलें. म्हणून हो फेस्टिवल आमी सादर केला आनी फुडच्या वर्सा करतले आनी करीत रावतले. तुमी सगळे ह्या फेस्टिवलान येयले म्हणून तुमकां काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. ओके, आमकां आतां ह्या फेस्टिवल तयार करपाक ऑल द पीपल दॅट केम टुगेदर. फर्स्टली प्रवीण सर, हू इज द हेड ऑफ द स्पोकन वर्ड एट Onco Academy. Please give him a big hand. He brought all these artists together and curated the entire act. सगळ्यांक सॉंग कोण कितें उलयतलो कोण कितें फुलयतलो तें प्रवीण सरान ठरयलां म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. सेसील आमचे फेस्टिवल एम्बेसिडर फ्रॉम ऑर्गनायझींग फंड्स टू supporting everything that all of us did. She is the driving force behind the academy. So Cecil Rodriguez. Anup Arolkar, our general manager and our festival producer. He has done everything possible to make this festival happen. Anup Arolkar, please give him a big hand. Karina, our core team member and our festival technical and general ground production. Precia is our core team member again. Precia Pinto. ते कोंकणीन आमच्या ऑफिसान फुलयता. कोणे कितें पयशे मागले जाल्यार ते रोखडे फुलता. हॅमिंग्टन इज आर डिझायनर. हॅमिंग्टन सामको हिरो दिसता डिझायनान आनी डिझायन कोत्ता पळय थंय डिझायन. आमचे ओपनिंग डान्स परफॉर्मन्सीस सादर केले आमच्या अकॅडमीचे भुरगीं आनी आमचे अकॅडमीचे इन्स्ट्रक्टर्स अनिकेत कोरगांवकर, आदित्य कोपर्डेकर आनी शर्विन डुराडो. तिगायनी देव लेफ्ट. ओके, आमचो हो आख्खो सुंदर नदर थिंग अबाउट द फेस्टिवल आमी जाता तितले गोंयकाराक वापरला. आमचो फोटोग्राफर गोंयकार, आमचो सेट डिझायन करपी इंडियाचो नंबर 1 सेट डिझायनर अँड एक्झिक्युटर आमचो फेमस सुशांत बाब तारी. प्लीज कम अप ऑन स्टेज. Designed such a beautiful set for us, executed it, and he is one of the Goenkars who makes us extremely proud all over the country and all over the world. Sound and lights also आमचे गोंयकार Vratesh Raikar आणि Pritesh. Vratesh on sound, please turn around. Vratesh, put your hand up. Vratesh did an excellent job on the sound. They सगळे गोंयकार, we feel so proud. Pritesh on the lights. Videography, we have a team of videographers from My Goa Network. Sachin sir and his team, please Sachin sir come up on stage. We went to him and we asked him for support on filming and helping us with the editing, and he so kindly आखी team धाडून तेही सगळे आमचे गोंयकार. Janice, another photographer who joined our photography and filming team. Janice, please come up on stage. Janice, put your hand up, come up on stage. I have the fortune of my event special team, Naime, who came in all the way from Pune to help us put up this event and spend the last 4 days away. Naime, please get up on stage. Bobby Talwar, who is the founder of OML सारखी कंपनी ताणें चालू केल्ली. तोय सगळें तेजें बॉम्बे काम सोडून आमचो ह्यो फेस्टिवल तयार करपाक तो बोमायसान येयलो आनी आमकां हेल्प केलें. बॉबी तलवार has done massive festivals across the country and he came so sweetly to help us with this festival. आमचे volunteers पळय आहा सगळे मुकेश चौधरी, अंतुश गौन्स, क्रेग वाज, अन्विता कोशी सुकीजा आणि बानिया. All of these people, if wherever you are, if you can come up on stage, please. All of these people सगळ्यांनी वो फेस्टिवल तयार करपाक आनी वो इव्हेंट तयार आनी तुमच्या मुखार हाडपाक आमचो हात दवरला आनी आमकां सामको सपोर्ट दिला म्हणून आमी देव बरें करूं म्हणटा. ऑल द आर्टिस्ट हू केम, थँक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. वो उलय फुलय पळय हें आहा तो आतां सुरू जाला. दिस इज द बिगिनींग. वी आर वेरी प्राऊड टू हॅव 200 of you all who came here to be a part of this. This is just the beginning of the spread of the word. Spoken word festival उलय फुलय वो कारवाय चलतलो आनी फुडें घेतले आनी तुमी आमच्या बरोबर आसतले म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं म्हणून मागता सगळ्यांक. थँक्यू. सगळीं जाण वांगडात उलय 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 उलय.
देव बरें करूं.